मायनिंग बंदी वयल्यान सुप्रीम कोर्टात मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान केल्ल्या वक्तव्याचेर राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या प्रदेश कार्यकारी समितीन टिका केल्या। पर्रीकाराक उतरां फिरोवपाची संवय जाल्या आनी ताका लागून सगळेकडेन गोंधळ चल्ला असो आरोप राष्ट्रवादीन केला। मायनिंग प्रश्नाचेर पर्रीकारान चर्चा करून प्रश्न सोडोवचो अशें मत कार्यकारी समितीन उक्तायला। मायनिंगाचो प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रधानमंत्र्यांमेरेन व्हरतली अशें पक्षाचो खासदार तारीक अनवरान मिडियाक उलोवन दाखयला। The State Executive Committee of the National Congress Party Goa State takes strong exception to the public utterance of Chief Minister Sri Manohar Parrikar against the judiciary. The outburst against judiciary is unwarranted and uncalled for. Sri Manohar Parrikar has not only shown scant respect for the judiciary but also finds all Indian government agency and institution corrupt and untrustworthy. And therefore such undemocratic and dictatorial attitude deserves highest degree of condemnation by all the people who believe in democracy. Delegation of the party leadership will go to Delhi, and there they will discuss matter with Justice Pawarji, and after what he will suggest, we will go accordingly. The NCP is always for the legal mining. There should be some mechanism developed so legal mining can start. Since the matter is sub judice, right, the government should represent properly to the Supreme Court and get the problem resolved. NCP was a part of the government, but NCP are not responsible for all this. See, that is the problem. We were requesting our Chief Minister to have a coordination committee meeting. There was no coordination committee meeting. There we have failure. By NCP is clear, NCP are not involved in mining at all. National Congress Party solely holds Chief Minister Sri Manohar Parrikar and its government policy of U-turn responsible for creating an atmosphere of distrust, despair, confusion and utter chaos in the administration and the governance. घटनेप्रमाण सरकाराक जो अधिकार आसा त्यो गजाली सरकारानूच करूंक जाय। कोर्ट जेन्ना करूंक वता तेन्ना नाका त्यो गजाली घडपाक शकतात अशें मत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान परत एकदा उक्तायला। सावड्डे आनी कुडचडे वाठारांतल्या लोकांची गाराणी आयकून घेतल्या उपरांत पत्रकारांकडेन उलयतना पर्रीकारान हें मत उक्तायलें। As a public accounts committee chairman, I am also aware. म्हाकाय खबर आसा काही भानगडी आसा म्हणून। हांव 100% भानगडी हांव मान्य करपाक तयार ना, कारण हांवें स्वता जितलो अभ्यास केला ह्या विशयाचेर तितले अभ्यास केल्ले थोडे लोक गोंयांत आसा। इल्लीगल मायनिंग खंयचें हांव हें आतां उलयता तें म्हज्या काळांतलें उलयना। ही राज्य सरकाराच्या भानगडी ह्या राज्य सरकाराच्या दिगंबर काळातील आनी राणे सरकाराच्या काळातील भानगडी। खंयचीच गजाल कायद्यान जे प्रोविजन दिला ताज्या पलीकडे कोणाकूच वचपाक येना। पर्रीकार आसूं, शाह आसूं किंवा सुप्रीम कोर्ट आसूं, नो वन कॅन गो बियॉन्ड लॉ. लॉ इज फायनल. सरकार जे कितें करता पळय आनी घटने प्रमाणे सरकाराक जो अधिकार आसा त्यो गजाली सरकारानूच करूंक जाय। कोर्ट जेन्ना करपाक वता पळय तेन्ना तातूंतल्यान चुकीच्यो गजाली भायर सरता, हें म्हजें मत आसा। सेंट्रल एम्पावरमेंट कमिटीन जे सुप्रीम कोर्टाक दिला पळय तोच बफर आमी मान्य केला विथ सम मायनर मॉडिफिकेशन। आमी मायनर भितर मॉडिफिकेशन मागला गोवा स्पेसिफीक आसतलेच न्हय। सुप्रीम कोर्टान फाल्यां सांगलो युनिफॉर्म सगळो ग्रीन कलरचो आसूंक जाय। प्रत्येकाची शेड वेगळी आसूंक शकता न्ही रे। नेत्रावळी आसत म्हादय, हांव वायल्ड लायफाचो समर्थक, पण तुमी जर इतले तुमकां हें आसा वायल्ड लायफाचें ट्रान्सपरन्सी गजाली उलयतात जाल्यार पयलीं उत्तर दिया की हे तुमकां इलेक्शनाच्या 2 दीस पयलीं 1999 गव्हर्नर्स रूल आसतना कित्याक लावचें पडलें? तांच्या पेक्षा म्हाका एनवायरमेंट बरो कळटा। हे वायल्ड लायफ घाला पळय तातूंत 32 गांव ट्रॅप जाल्या, बफर झोन करप सॉरी, म्हणजे तो पट्टो काडून सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या ताब्यात दिवप। फाल्यां सेंट्रल गव्हर्मेंटान रूल बदललो जाल्यार आमी थंय मायनी जातल्यो जाय तश्यो, म्हणजे थंय कोणाक तरी दिल्ले पयशे खायचे जाल्यार तो कायदो काडटलो आनी थंय मायनी दितलो। घरकान्नींक म्हयन्याक हजाराचो अर्थीक आदार दिवपी सरकारच्या गृह आधार येवजणेच्या फॉर्मा वयल्यान दिवचले बरोच बोवाळ जालो। येवजणेची फॉर्मां घेवपाक दिवचलच्या बाल विकास येवजण कचेरेन गर्दी पडिल्ली। ही फॉर्मां नंबर घालून वाडटात, पूण बायलांक हें खबर नाशिल्ल्यान कचेरेन गर्दी पडली। कचेरी खूबच ल्हान आशिल्ल्यान लोकांची आनीक अडचण जाली। उपरांत उपजिल्लोधिकाऱ्यान मध्यस्थी करून फॉर्मां वाडपाची सुवात बदलली आनी फॉर्मां झाटये सभाघरांत वाडपाक सुरवात केली। आयज विदाउट नंबर जे लोक आयले न्ही तांकां आमी सकाळच्यान सांगत आसा हे 150 फॉर्मां जाली दिवन, म्हणजे काल जे नंबर दिले ते आनी तेंचे दिवन जाल्या नंतर आमी तुमकां मागीर 3 सुमार स्टार्ट करता आनी फाल्यांच्या डेटीन नंबर दिता। पण लोक कोणूच हालपाक
पळयना नंबरवाले आसा आनी विदाउट नंबरवाले तुगे हालपाकूच पळयना ही सिस्टीम इतली फेल आसा आज सकाळी 8 सान थंय गर्दी आसा खंय तरी बायलांचो जो योग्य जागो आसा त्या जाग्यार तांकां ते फॉर्म भरपाक सांगपाक जाय हे एकमेकांक दुखली दादले बायलांक दुखयता बायलां दादल्यांक दुखयता आठांक रावले आनी आतां मागीरच्या लोकांक सकयल या म्हटलें आनी नंबर दिलो आनी आमी आठांक रावली वयर उरली वयलो लोक सकयल कसो येतलो गर्दे फॉर्मा व्हरपाक नंबर दितले म्हणून डिक्लेअर केला पेपरार तशें ती करूंक ना लोकांक ती खबर ना दिले ते रॉंग दिले नंबर तेंच्यांनी आनी फाटल्या लोकांक पयलीं दिले आनी फुडें लायला रावला तो लोक तसोच उरला आतां तुमी एकदां फॉर्माक आपयतले एकदां फॉर्मा भरून दिवंक आपयतले हां आतां कलेक्टर ऑफिसांसून हांगा धाडले तुमी आमकां साधारण 400-500 लोक आसा सो आनी जागाय सामकी कंजेस्टेड ते भितर तांच्यांनी ऑफिसान एक टेबल घाल्लें भितर आनी फॉर्मां दिताले सो लोकांचो ह्या परिस्थितींत लोकांक कदाचित ती फॉर्मां वेवस्थीत मेळची नाशिल्ली म्हणून आमी कितें केलें मागीर तो ICDSक सांगलें की म्हणजे शिफ्ट करा पण ते म्हणपाक लागले आपल्या कडेन आनी खंय जागो ना मागीर हांवें रिक्वेस्ट करून तो जो हॉल आसा हिराबाई झांटी मेमोरियल हॉल थंय तांची वेवस्था केल्या आता घेऊया एक विसाव.